check. Check. Opole Toyota, page 100, G7, page 100. Opole Toyota, Basalo, Sodbona. Opole Toyota, Basalo, Sodbona. Dirgiyan Besoda, Sodbona Ryumso Salo. तुमची कोणता डोलो तुमचो पाट उबातलो ओपोले तो येता बासायलो सोडवोना ओपोले तो येता बासायलो सोडवोना. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी आसात पळय ती मनांत दवरात, काळजांत धरून आमी ती देवाक ओपून दिवया. आयज थोडी जाणां तुमी बर्थडे सेलिब्रेट करता आसतली.
आयज आमी आयडा आनी गाब्रिएला पासून मागया ती तांचो बर्थडे सेलिब्रेट करतात, देवाक ती अर्घां दितात, कित्याक देवान तांकां खूब दिलेलें आसा. ती परतून आपली देणी देवाक दितात आनी देवाच्या ताब्यांत करून तो तांकां दाखयता ते प्रमाणे ती सगळीं ताका सहकार करूंक आवडटात. हेच भाशेन आमी देवाचीं भुरगीं, देवान आमकां कितलें बरेंपण दाखयल्लें आसा, पूण आमी सगळीं जाणां पातकी, कित्याक चिंतना, उतरां, कोन्यो ताका एकवटन करचे आसतना खूब पाटी आमी ताका एकवटन करिना आनी अशें जालें की ना मागीर आमी दुसऱ्यांक दुखयता आनी आमकांच दूख मागीर लागता, कित्याक मागीर हे भाशेन जालें की ना तें मागीर वाडत वता. तर ह्या वेळार तें बंद करच्याक देवा कडेन आमी बोगसणे मागया आनी एकामेका कडेन सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी आमचे पातक आमी कबूल करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागया. बरोबर, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोरपुदेदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सोरोंडाराच्या येण्यांक व्हडे जागृतायेन ओतरेकून रावंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. ताणेंच शिकयलां तशें पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी दावी दावी ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर तुजो सुरवंडार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय त्या वांट्यांतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिली जाल्यार एके नदये भाशेन तुजी कुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रामाणीकपण. रेंवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटा आनी तिच्या कोणया इतली तुजी सोसत. तुजें नांव म्हजें सरशिल्लें केन्नाच नोपयत जावचें ना, ताजो नास केन्ना जातो ना. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी. तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. तुजो पाटलाव कोत्तात ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात. ताचे नेम
तो नियालीत आसा. आमचो जबाब. सरस्परा तुजो पाटलाव करता, ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. व्हांवत्या वालाचे देगे लायलेल्या रुखाक काला प्रमाणे जाता फळां, आनी कदींच भावून पडनात ताजी पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताज्यो कोरण्यो सुफोल. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुजो तुजो पाटलाव कोत्ता, कोत्ता, ताका ताका जिविताचो जिविताचो उजवाड उजवाड मेळटलो. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणोय, वाऱ्यान हुबोन वेतात तसली पोळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्ट्याची वाट निसंटोणांक पावयता. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता, ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सोमी येता, ताका मेलूंक भायर सोरात. तोच तो शांतीचो कुंवर सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक सोय, 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 सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक सोय, 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 सर्वेस्पराक सोय, सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान लोकांचे उरपोंची कोडे उलोवन जेजून म्हणलें, हे संस्थीक कोणा लागीं म्हूण हांव सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचली नात, आमी विलापले आनी तुमी रोडली नात, अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद. तो जुवां जेवण तशेंच पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटात ताचेर देंव चार बसला. मनशाचो पूत जेवन आनी पिवन आयलो आनी लोक म्हणटात हो आसा पोठ्यो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसूलदारांचो आनी वायटोळ्यांचो इश्ट. तर देवाची जाणवाय चूक नासलेली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां खूब बरी खबर आसा. पयले सुवातेर आमकां पयले वाचपान अशें सांगलां. कितें सांगलां? आमी चीत दिवन आमचें जिवीत सारीत तर, पूण चीत दिवन हिंचोर देवाच्या उपदेशांचेर जाल्यार सगळें बरेंपण आमकां फावो जातलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी खंयसर म्हणून आमची चिंतना थिरायता. आमी सगळीं जाणां सकाळीं उठलीं म्हणटच पयलीं आमी देवाक बसता. सगळीं जाणांचर, कोण ते भाशेन करिना म्हणून ना. उठलीं की ना रोखडींच आमी सांताक्रुसाची कुरू काडटा, जेजूचें नांव घेता, सायबीण मांयक आमी उलो मारता. अशें कोत्ता जाल्यार हिंचें म्हणून ताची मोण आमच्या काळजांत रिगलोली आसा
एक म्हण ताची म्हणजे जेजून आमकां कितें म्हणलेलें आसा हिंचें म्हणून तुमकां खरें पटलेलें आसा तें आमी मनांत हाडूंक जाय. म्हाका तरी वर्सां जालीं म्हजें सवें रिगून रावात आनी हांव तुमचें सवें रिगून रावतां हें पटलेलें आसा आनी हें आयकलें की ना म्हज्यान बोगोर बोगोर आयकूंक जाता तें. तेच भाशेन तुमकांय हिचें तरी उतर तुमी आयकोन तें तुमकां मानलां आसतलें हिचें तें पळोवंक जाय आनी तें तुमकां मेळ्ळें की ना तातूंतल्यान आमी आमचें चिंत लावंक जाय आनी थिंसोतान सगळें आमी पळोवंक जाय. आयज जेजू आमकां तेंच सांगता. आयज एका आमी सांताचें फेस्त समरुमता ताचें नांव जावन आसा दमासूस. हो कोण दमासूस जावन आसलो? पाप साहेब. हिंच्या शेंकड्यांत 4थ्या शेंकड्यांत ताचें म्हणणें तूं ताणें कारबार हातांत घेतलो 366 ह्या वर्सा. ताका खूब आनी एक पाप साहेब ताचे बरोबर आनीक हाचेर घातलो म्हणून 2 जाण पाप साहेब आसलेले आनी हो दुसरो पळय पाप साहेब आसलेलो तो सारको नासलो. तो खूब त्रास दिलो 12 वर्सां ताका खूब त्रास दिले ताणें. म्हणटच पळयात इगोर्ज मातयेन अशें घडटालें त्या काळार पूण तो एकदम गोठ रावलो. कसो गोठ रावलो? आपलें जिवीत ताणें जेजूक एकवटोन सारलें आनी ताका लागून तो पवित्र आसलेलो. सगळ्यान ताका पवित्र म्हणून मानताले तो बरो म्हणून. तितलेंच न्हय तो गरिबांचो मोग करतालो. गरिबांक सदांच तो पावतालो आनी तितलेंच न्हय हें सगळें तो बेश्टेच करिनासलेलो. आपलें मन जाणवायेन बरोवन तो वापरतालो म्हणजे पवित्र आत्मो ताका सगळें सुचयतालो आनी हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. पूण ताणें खूब केलेलें आसा इगोर्ज मातये पासून. एक म्हणजे माडतीर पळय आसलेले तांकां ताणें खूब मानलें. ताणें खरेंच आपलें जिवीत जेजू पासून वारयल्लें आसा म्हणून तांचे फोंड पळय आसलेले ते सगळे नितळ करून तांकां थंयसर तें बरयल्लें आसता तें ताणें पुरान बरोवन काडलें तांचे विशयी. ताणें रोमची पळय सभा आसा ती एपिस्टॉलीक सी म्हणून ताणें मानली. म्हणजे एपिस्टॉलीक म्हणजे हाचेर आपोस्तलां धर्मदुतांच्या बुन्यादीर बांदलेलें आसा म्हणून ताणें तें परगटलें. आनी ताणें एक सभा घेतली. ते सभेंत जेरम म्हणटा पळय तो आसलेलो. हो जेरमूय खूब हुशार आसलेलो आनी ताणें ताचे बरोबर सेक्रेटरीचें काम केलें. पूण ताणें ताका सांगलें पाप साहेबान ताका सांगलें तूं पवित्र पुस्तक म्हणणें तूं खोलायन वाच आनी तें भाशांतर कर. वालगेट म्हणटा पळय तें तूं कर. तें ताका ताणें हुकूम दिलो आनी जेरमान तो बरयलो म्हणणें तूं भाशांतर करून आरामायक भाशेन आसलेलें हिब्रू भाशेन आसलेलें तें लॅटीन भाशेन करून हाडलें. आनी एक ताणें कितें केलें मीस बरें लांब जातालें ताणें तें म्हणणें तूं मोठवें केलें आनी लातीन भाशेन रोमन रायट म्हणून ताणें स्टार्ट केली. हे भाशेन थोड्यो वस्तू ताणें करून काडल्यो. म्हणटच आमकां मागीर तो सांगता की देवाच्या उतराचेर आमचें तो ध्यान मन लायत जाल्यार कितें जाता आमची पळय चिंतना भावना आसात ती म्हणणें तूं सारकी शेप जातात. म्हणजे ताका म्हणणें तूं एक दिशा मेळटा. आनी जशे भाशेन आमी म्हणलां सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो हें खरें जावंक लागता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमकांय देवान आपलें उतर दिलेलें आसा प्रत्येक जाणाक. तर आमी तें गोड दवरया ताचेर आमी चिंत मन लावया आनी ताका आमी हाजीर जावया. आनी जेजूच्या नांवाचेर तर आमी चिंत मन लायत तें अदीक सोंपें. कित्याक ताच्या नांवांत बेश्टें वयले वयर न्हय आमी कोणाकूय उलो करता तेन्ना ताचें नांव घेतलें की ना ताका बरें दिसता नांवान उलो केलें म्हणटच. आनी सारकें म्हणूंक जाय तें सारकें म्हणिना जाल्यार तांकां बरें लागना. म्हणून तेच भाशेन ताका खोलाय आसता. आमी ताका वळखता खोलायन वळखलीं की ना तें नांव घेता तेन्ना ताका खूब वालोर आसता.
तेच भाशेन जेजूचें नांव तो जावन आसा आमचें जिवीत, आमची वाट आनी आमचें सोत. तो सगळीं जाणां आमी अशे भाशेन हात जोडया, दोळे बंद करया आतांच्या आतांच, आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता. कित्याक जेजू जावन आसा जिवीत न्हय, हें जिवीत आमकां प्रत्येक सुस्कारांतल्यान अणभवूंक मेळटा. इतलो तो लागशिल्ल्यान आमचे बरोबर आसा. आमची कूड आनी मन ओतम्यांत तो सांबाळटा, जिवीत ओत्ता. आमचो ओतमो ताका हे भाशेन एकवटलो म्हणटच आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक लागता. आमची चिंतनां, आमची भावना, आमची उतरां, आमच्यो करण्यो, आमचें सगळें जिवीत जेजू सोबें हे भाशेन एकवटोन आमच्यान जिवंक जाता. सुस्कार भायर सोडटना जीं चिंतनां बरीं आनी वायट आसा तितलीं जेजूच्या नांवांत भायर काडया. त्याच प्रमाणे आमची भावना चिंतनाक लागून उत्पन्न जातात, पूण आमी ती घडोवन हाडटा. कित्याक जे अणभव आमकां घडटात तातूंतल्यान आमी ते म्हणणें हितून घडोवन दवरता, पूण खूब चुकी आसतात हांगसर. ताका लागून आतां आमची चिंतनां जेजू सोबें दवरलीं की ना, तशीच आमची भावना आनी आमची चाल जेजू ती सारकी दुरुस्त कोत्ता आनी आमकां आपल्या जिवितांत बरोवन आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें कोत्ता. तो जेजू आमी तुका सगळें ओपून दिता. तूंच आमचें जिवीत चलय, तुज्याच नांवाचेर आनी तुवें आमकां दिल्या तुज्या उतराचेर आमी चिंत मन लावन जियेतल्या. आनी आतां आमी सगळ्या संवसारा पासून मागया. सोर पुदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C34 तुझे आदी मोगाल जेजू, पेज 42, C34. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी सुरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सुवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता. आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फाव न्हय जाल्यारूय हे भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकळुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा,
पवित्र बापा सोर पुदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व कालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतुरी गायतांव पवित पवित दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय नवीन येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपले शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हजे उगडास करात भावार्थाचो गूट परगोठुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पुती बागयोन जुजे बागयोन दोरम दूत आनी सर्व कारून तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन वय जेजूच्या उतरांचेर तो आमचे सवें जियेता ही उतरां तो आमचे सवें म्हणटा आनी आमकां आपल्या पवित्रपणान निश्कलंकपणांत आनी मोगान अदीक आनी अदीक बोधता तर हे मागणें आतां म्हणटना जेजूक आमी एकवटून रावता म्हणटोच तो आमकां सगळ्या जाणांक एकवटून आसा तर ताचे उद्देशी आमी सगळे जाणांक हांगसर आसात तांकां आनी आख्ख्या संवसारांत आसा तितल्यांकूय एकवटून आतां आमी बरोबर म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरायस आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तळणेक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुवें दवरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा आसलेल्यांक तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन मोजे मास खोरेंखान D30 page 63 मोजे मास खोरेंखान D30 page 63 Bago
दोळे धांपून जेजू आमचे कुडींत आसा खरो, पूण आमच्या आत्म्यांत आनी मनांतूय आतां जियेता. आमी म्हणलेल्या प्रमाणे ताका आमी मोगान वेंग मारता, कित्याक तो आमचे सगळे मोगान जियेता. असल्या ताच्या एकवटांत आमचें जिवीत आदले परी आसूंक फावना. आसा जाल्यार आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक ना. आनी पयलो वयलो ताका स्थान दिलो म्हणटच आमचें जिवीत सगळेंच ताच्या जिविता सारकें जातलें. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी उस्तेच्या जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्यांक लोभ दिवंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. मास सोगत बसात पळय. पयलीं स्वतेर सगळ्यां हांगा वाखाणटा, जीं कोण हांगसर वावुरतात, वाचप केल्लें आसा, गायन केल्लें आसा, हे ए मिडियाक, आमचे यूट्यूब चॅनलाक, सगळ्यांक हांव जाणो तुमी खूब आख्ख्या संवसाराक, हांगसरूच न्हय आख्ख्या संवसाराक आमचे मीस पळयतात आनी तातूंत भाग घेतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज मीस जालें म्हणटच इगोर्ज काल बंद केल्ल्या भशेन आयजूय दोत्तेल्या, कित्याक आजून वावर चालू आसा. आमी समजल्लें एका दिसान काबार जातलो म्हणून, तें जावंक ना. तुमी जाणत सायबाची कास आसा, कॅस्केट, ती दुरुस्त करून काडल्या. तिका 1638 घडून हाडलेली. त्या उपरांत कांय काम जावंक ना. आतां परतून आमी काम करता तिचेर. खूब तोकस घेवन खूब व्हडा मोगान भोक्तीन तें वार चालू आसा. जे कोण हांगसर वावुरतात तांचे पासून हांव मागतां वो वावर बरे भाशेन जाल्यार पुरो म्हणून. मिसां फाल्यां तशींच आसतलीं. 7-8 दवरलेलीं आसा. आयतारा दीस 7, 8, 9, 15, 10-15 10-15ची मीस इंग्लीश भाशेन आसतली. सांगेचें म्हूण हितून तुमकां यूट्यूबाचेर इंग्लीश भाशेन आमचे मीस पळोवंक जाता. तर आमी उमांक फाल्यां सान मागीर 9 ते 5 पर्यंत येवंक जाता. आनी जेन्ना हांगसर काजार आसता तांकां हांवें 5 दिलेलें आसा टायम, त्या दिसा आमी 4 इगोर्ज बंद करतल्या. आदीं आमी बंद करिनासलेल्या. तांकां सगळ्या जाणांक हे सायडीन येवंक दिताल्या. खूब आवाज जातालो, पूण आमच्यान ते भाशेन करूंकूय जाता. पूण पळोवया कशें जाता पळय तें. एक्सपेरिमेंट कोत्ता, प्रयोग कोत्ता. पूण तांकां म्हणना तूं हांगसर करूंक जाय म्हणटच आमी चड करून बंद करतल्या. कित्याक मागीर कितें जाता, तांकां भायर सगळें तें दिवंक जाय जाल्यार तें भायर दिवचें पडटा. हांगसर मागीर कॉरिडोरांत दिवंक जातलें. ते भाशेन हांवें बंदोबस्त केलेली आसा. पळोवया कशी जाता ती, आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें वतल्या. आतां सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सोर उदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो
आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय ते बागेवन फांशीचे वखणें मागचें. आमचोच एक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत रावतले सगळे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. U20 पेज 245 U20. Samcha mogan las lolea mesama saima sharagoicha samarun amka kapatuja mesama saima sharagoicha Samalungan kapan tujuan